नाका ते आझाद मैदानाचेर आसले, परमिशन ना म्हणून तांकां तुमी हांगा हाडले. सो आतां तेच म्हणटा आमी तांकां जे अरेस्ट केले पणजे तांकां सोडसर आमी हांगाच रावतले. तुमी कितें सांगला तांकां? आयज सकाळी जेन्ना आमचे एस डी पी मडगांव आनी PI मडगांव जेन्ना ते थिंगा आसले तेन्ना हे लोक येयले आनीक लोहिया मैदानाचेर बसतरी तांकां बाबा विचारलें तुमचे कडेन परमिशन कितें आसा काय म्हण. परमिशन पळयलें तें परमिशन दाखोवपाक शकले न्हय. मागीर ते म्हणपाक लागले तुमी परमिशन जो पर्यंत हाडना तो बेस्ट इलिगल बसपाक मेळना. अकॉर्डिंगली ते बसीन बसले. आमची बस आसली बसीन बसले अंबल आमकां व्हरात ते बसीन बसले पुलीस स्टेशनार येयले आनी बसले. बसतरीच आमी तांकां सांगलें की तुमची परमिशन जो पर्यंत तुमी हाडना तें तसून बसपाक शकना म्हण थिंगा. मागीर तेमी म्हणपाक लागले ना आमी बसले म्हणपाक लागले. मागीर डेप्युटी कलेक्टरान येवन तेंचे कडेन उलयले आमी उलयले आनी म्हणपाक लागले मरे आमी फक्त डेप्युटी कलेक्टर तांकां रिलीज केलो वचा म्हणून सांगले तांकां. तेंची डिमांड आसलो की आमी वचपाना आमकां कोण आमची थोडी कोण तांकां डिटेन केला तांकां सोडचे तेन्नाच आमी वयतले म्हणून. आमी म्हणटा तुमी बसा तो पर्यंत काय ना आमी बसलो जाल्यार आमी कितें करतले. ते आतां येवन तेंचे तुमचे कडेन मिटींग जालें पळय त्या मिटिंगेक कितें डिस्कशन केलां तुमी? तेच म्हणटा न्हू आमी बसतले म्हणटाले. आमी म्हणलें बसा मागीर कायदेशीर कितें आसता तें अशें हांगा बसप तेंच्या वांगडा जाणटी आसा एक योग्य अशें दिसता तुमकां? पळय जाणटे लोक आसा आमी तांकां सन्मानान जाणटे लोकां फुडें आमी आमची स्टाफ तांकां आमी जाय तितली आमी तांकां ट्रिटमेंट दिल्लो आसा. जाणट्याची जी तेंचो रिस्पेक्ट दवरून आमी तांकां रिस्पेक्ट दिल्लो आसा आनी आमी हे तर रावलेच जाल्यार तितलोच तांकां आमी ते कायद्यान कितें दिवपाचें तितलें आमी करतले. कायद्यान कितें आसा तें कमी कांय करचें ना. कायदेशीर कितें आसता जाल्यार तें बसता म्हणून आमी कांय तांकां सांगना तुमी बसा म्हणून जाल्यार तुमी वचूंक शकता म्हणून ते वचना म्हणटा. तेंची खुशी. डिमांड कितें आहा तेंचो आतां? ते म्हणटा की कोण पणजी कोणाक हें केला तांकां सोडचें जाल्यारच आमी वयतले नाल्यार वचपाना म्हणटा. आमी म्हणलें पळया नो प्रॉब्लेम. ओके. सो हे जे कोण आसा तांकां डिटेन म्हटल्यार जे कोण आसा बसल्या तेंच्या कितें ऑफेन्सीस बीन रजिस्टर करतले तुमी बिकॉज ऑफ ना ते तशी ऑफेन्स बिस तशी कांय ना. तांकां प्रिवेंटीव म्हणून तांकां सांगलें तूं बसा म्हणून तेंपल आपूण वॉलंटरी ते बसीन बसले आनी येयले. सो कंप्लेन कांयच ना तांचेर? सद्या प्रिवेंटीव आमी हें म्हणलें थिंगा त्या जाग्यार आनी कितें लॉ एंड ऑर्डर जावपाक नाका विथ दॅट इंटेंशन आमी तांकां वचा म्हणून सांगलें. फाल्यां रातभर ते रावन फाल्यां कंटिन्यू जर करत तांच्यांनी अशेंच बसोवन हांगासर धरना जाल्यार कितें फाल्यांचो कितें स्टेप बीन आसता? कायदेशीर लिगली कितें आसा तें आमी करतले. कायद्या कितें बसता तेंच करतले. कायद्या सोडून कांयच करचें ना. ओके.